बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाळ बाबडीनो आयच्या सेवा धर्माचो विशय लग्न संस्कारा वरवीं पवित्र सभेची संख्या वाडटा आयज करीत भाशेन आमी आमच्या कुटुंबा बसत मागुया कुटुंबान मोग एकवट शांती आसूंक कुटुंबान मागणी आसूंक आमी आमच्या भुरग्यांक वेळ दिवंक भुरग्यांक बरी देखीन वाडोवंक आनी दुसरे वाटेन भुरग्यांनी आवय बापायक मान रेस्पेद दिवंक आनी आमच्या जिविताची आमी वाट चलता आसतना हो पवित्र सभेचो वावर आमी फुडें व्हरूंक देवान आमकां सगल्यांक आपयल्यांत ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी ताका आपल्या जिवितान गोवाय दिवंक तर मोगाळ बाबडीनो दर दिसाक दर वेळार सगले सुवातेर जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमी दाखोवंक आनी खेरीत भशेन आमच्या कुटुंबांतल्यान जेजूचे आमी गोवाय जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगले आमच्या पातकांचो उगडास करुया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता मनान चिंतून तोंडान जाणून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो अपराध अमसो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्या देवता आनी मोखां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया हे मिसा भेटयता आल्फ्रेड डिसोजा हाच्या इतिहासा पासत देवान ताचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक ताका बरी भलायकी दिवंक सगल्या देणीन ताका बरोवंक ह्या मिसांत मागुया आमच्या काळजा मनांत जायत्यो गरजो आसतल्यो जायती मागणी आसतली तर ह्या वेळार भावार्थान आमी देवा मुखार दवरुया
सर्वेस्परा शासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागियोन आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आस्त्र करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एक पडात जो जियेतान राजभर चलयता शासनाच्या आसना. आमेन. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पोमोलाचें देणें आनी योद्नो कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशेंय तुमी ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितोर निर्मोल केली. आपणा मुखार ती वैभवी खोत वो मिरी नासलोली. वो असलें कितेंच नासतना पवित्र आनी निश्कलंक जावचे खातीर ताणें अशें केलें. हेंच पोरी आपलो मोग कोत्ता तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो देवस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातोलीं. ह्या गुटाक खोल सोजमोनी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो सोंबोन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडुका. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक गायनांतल्यान जबाब दिवया. Q13 पेज नंबर 172. Q13. Sorvespora deva mogal bapamsha Tuže znała Toraj, tuže znała mojma Pavo sazna, sazna Tuže Oj, magaj
वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorbes morat, soy, soy. Soy sorbes morat, soy, soy. Soy sorbes morat, soy sorbes morat. Soy sorbes morat, soy, soy. Shizu tuji vai, prostora, tuja papashi. Amkavon, Shizu Budoshi, Bon Bon Dom, Tu Sagrada Kachi Bon Dom, Soy sorbes morat, soy, soy. Soy sorbes morat, soy, soy. Soy sorbes morat, soy sorbes morat. Soy sorbes morat, soy, soy. Sorbespo तुमचे सोवे असू. तुमची सोवे आसू. Matewa pormone Jezu Chrystacie शुभोत्तमा. Moima tuka somia. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोशाक लावूंक ताणें विचारले, कसल्या कारणाक लागून गोवाच्यान आपली बायलेक सोडून दिवं येता. ताणें असो जबाब दिलो, ओरुंबाक तावन रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना. म्हणटूच ती आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून जोडला ते मनशान दोशी करूं नये. Jezu Chrystacie शुभोत्तमा हे. Wakani tuka Krista. बोगाळ बाबडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय लग्न संस्कारा वरवीं पवित्र सोबेची संख्या वाडटा. लग्न संस्कार आनी अर्द ऑर्डिनेशन हे दोन साक्रामेंत हांकां मिसावाचे साक्रामेंट म्हणटा हांव. सॅक्रामेंट्स ऑफ मिशन. आनी कित्याक गाय हे दोनूय साक्रामेंत आमकां पाठयतात वचून आमच्या जिवितान जेजूक परगटूंक, जेजूक गोवाय दिवंक. लग्न संस्कार हो एक म्हत्वाचो संस्कार. आनी भाग्योन पावलू एफेसकारान बरोवन म्हणटा, लग्न संस्कार एक व्हडांतलो व्हडलो संस्कार. जे भाशेन जेजून आपले पवित्र सोबे सोवे एकवट केलो, तेच भाशेन गोवान आपली बायले सोवे एकवट करूंक जाय, संबंधान जिवीत जिवंक जाय. बोगाळ बाबडीनो, जेन्ना देवान संवसार रचलो, सुरवातेक देवान दादलो आनी बायल आपल्या सारक्याची रचली. स्त्रीलिंग आनी पुरुषलिंग ही दोन लिंगां आमी म्हणटा मेल एंड फिमेल देवान तांकां रचली. हे स्पश्टपणी उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता. दादल्याची कूड दुसरी आनी बायलेची कूड दुसरी. पूण जेन्ना ती कुडीचो एकवट करतात, ती एक रचना उत्पन्न करतात. आनी खेरीत भाशेन हे रचने वरवीं संख्या वाडयतात. God is the creator and men and women are the co-creators. देव रचणार. पूण खेरीत भाशेन हे रचनारा वरवीं घोव आनी बायल अनेक रचना रचता.
भुरग्याक रोचता आनी खेरीत भशेन पवित्र सभेन ही संख्या वाडटा. वगाड बाबडीनो, लग्नाचो संस्कार एक करार, इट्स अ कवनंट, एक कॉन्ट्रॅक्ट न्हय. आमी कॉन्ट्रॅक्ट फकत 2 वर्सां वा 5 वर्सां वा 10 वर्सां सायन करतात. पूण करार म्हणल्यार मोरो पुऱ्यान हो करार सांबाळटात. सुखान दुखान एकामेका सोबे वांटो घेवपाक, मोरो पुऱ्यान एकामेकाचो मोग करूंक आमी ही भास दिताव. आनी खेरीत भशेन ती एक करार करतात, एकामेकाक सांगात दिवंक, एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक मान रिस्पेद दिवंक. मोगाळ बाबडीनो, काजार कित्याक जातात गात? 2 कारणां आसात. देर आर 2 aims of marriage, for the good of the spouses and for procreation. मनशाच्या बरेपणा खातीर, गो बायलांच्या बरेपणा खातीर, आनी दुसरें म्हणल्यार प्रोक्रिएशन म्हणल्यार भुरग्याक जल्म दिवपाक. ही 2 कारणां आसात लग्न जावपाक. एंड देर आर 2 properties of marriage, unity and indivisibility. म्हणल्यार एकवट ती आतां दोगांनूय, पूण लग्नाच्या संस्कारान ती एक जातात. आनी इनडिविजिबिलिटी म्हणल्यार मॅरेज कॅनॉट बी डिजॉल्व. एक पावटी काजारी, मोरो पुऱ्यान काजारी, पूण जायते पावटी लोक प्रवेश करता. दुसरे पावटी कितें काजार जातात? जेन्ना थोडी गंभीर कारणां आसतात, वेन देर आर ग्रेव रिजन्स, तेन्ना आमी म्हणटा चर्च अलावज एनॉलमेंट. काजार एके भाशेन मोडटा तेन्ना दुसरे पावटी काजार जातात. आनी बेश्टी कारणां न्हय, पूण गंभीर कारणां. जावं कोण एकामेकाक विस्वाशी रावता, जावं कोण परदेसान आसलो तो थंयसर लग्न जाल्लो परतून येवन लोक जावंक सोदता, जावं तकलेन सारको ना एक भाशेन आमी म्हणटा पिसो असो म्हणटात, जावं आनी जायती कारणाक लागून द चर्च अलावज एनॉलमेंट. पूण द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅरेज इज मॅरेज कॅनॉट बी डिजॉल्व. एक पावटी काजारी, मोरो पुऱ्यान काजारी. मोगाळ बाबडीनो, आमी आमकांच विचार करुया, आमचे कुटुंब कसले जाल्यात गाय? कुटुंबान मोग आसा, कुटुंबान शांती आसा गाय? आमी कुटुंबान भुरग्याक वेळ दिता गाय? भुरग्याक बरें मार्गदर्शन दिसा गाय? कुटुंबान मागणी आसा गाय? एकामेकाक सांगात दिवन आमी आमच्या जिविताची पावलां मारता गाय? मोगाळ बाबडीनो, एक कुटुंब आसलो आनी ह्या कुटुंबान आवय बापूय आनी 2 भुरगीं रावतालीं. पूण ह्या कुटुंबानकूय सदांच गो बायले मदें झगडी जाताली. आनी एका दिसाकूय एक भुरगें इस्कॉलाक वेतना ताका ऑप्सियोक घडटा, एक्सिडेंट जाता आनी तें हॉस्पिटलान पावता. आनी हॉस्पिटलान आसतना सगलीं आवय बापूय आनी ताची दुसरी भयण थंयसर येता आनी चेडूं सांगता, आय हॅड अ नियर डेथ एक्सपिरियन्स. हे भाशेन हांव मरपाचें चुकलें, पूण म्हाका एके भाशेन जेजून सांगलें, तुमी तुमचें जिवीत बदलात, तुमचो कुटुंब बरे भाशेन करात. आनी चेडूंकूय आपल्या आवय बापायक सांगता, देवान म्हाका सांगलां तुमचो कुटुंब बरे भाशेन करात म्हूण. आनी तेन्ना तावन ती आपलो कुटुंब बरे भाशेन एके भाशेन मोगान जिवंक लागतात. मोगाळ बाबडीनो, आनी एक कुटुंब आसलो तातूंत बापूय, ल्हान भुरगो आनी शामाय रावताली. आनी हो बापूय वावर करून ह्या कुटुंबाक पोसतालो. आनी एका दिसाकूय सांजेच्या वेळार जेन्ना बापूय वावरांतल्यान घरा येता, हो ल्हान भुरगो ताका विचारता, डॅडी, हाव मच डू यू अर्न इन एन आवर? तूं एका वराक कितले पयशे जोडटाय? आनी डॅडी म्हणटा, हांव 100 रुपया जोडटा. आनी तेन्ना खंय पूत ताका म्हणटा, तातूंतले म्हाका तूं 50 रुपया दिशी. आनी खंय डॅडीक राग येता, हो कित्याक पयशे मागता? आनी ताका तापयता खंय आनी धाडटा, तूं वच न्हिदपाक वच. आनी उपरांत खंय हो बापूय आपूण चिंतता, हांवें म्हज्या भुरग्याक बेश्टोच तापयलो. ताच्या कुडान वेता खंय ताका उडयता आनी अशें म्हणटा, तूं हे 50 रुपया मागतालो न्हय, घे हे 50 रुपया. आनी भुरग्या लागीं खंय आनीक 50 रुपया आसले, दोनूय घेता खंय 100 रुपया करता आनी बापायक म्हणटा, तुजें 1 वर तूं म्हाका दिशी. मोगाळ बाबडीनो, ह्या आधुनीक समाजान आमचीं भुरगीं आमच्या वेळाक रावतात. आमी आमच्या भुरग्यांक वेळ करूंक जाय. तांकां एके भाशेन तांकां विचारूंक जाय, तुमचो दीस कसो गेला?
तुम्ही आख्या दिसाक कितें केलां वेळ दिवन तांचे लागीं विचारून तांकां सांगात दिवन तांकां बऱ्या तत्वांनी बऱ्या गुणांनी आमी वाडूंक जाय. भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितान एक घडणी घडली. एक खंय काजारी जोडी आसले आनी काजाऱ्या जोडप्याक खंय जाय त्या वर्सांनी भुरगें जाल्लें. पूण हो खंय घोव आसलो तो खंय बायलेचेर दुबावतालो. तो म्हणटालो हें भुरगें म्हजें न्हय. आनी तेन्ना खंय ही गोरखान भाग्यवंत आंतोनी मुखार खंय दिमी घालून मागता म्हज्या घोवाक सारकी वाट दाखय. आनी तेन्ना खंय भाग्यवंत आंतोन ह्या ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्याक खंय उलोवंक लागता. एके भाशेन भुरग्यां उलोवंक लागता आनी म्हणटा हो भुरगो तुजो. कितें भाशेन हे बापायक दाखयता की हो भुरगो तुजो म्हूण. मोगाळ बाबडीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां भाग्यवंत पावल एफेसांत बरोवन म्हणटा पोतिनो तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तांकां मान रेस्पेद दियात. तांचें उतर आयकात. आनी दुसरे वाटेन तो म्हणटा पोतिनीक सांगता तुमच्याय पोतीचो मोग करात. तांकांय मान रेस्पेद दियात. आनी एके भाशेन तुमचो कुटूंब मोगाचो कुटूंब करात. आनी तेंच उपरांत जेजू आयच्या शिव वर्तमान म्हणटा ती आतां दोगांनूय पूण ती आतां एक जाल्यांत. जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. मोगाळ बाबडीनो जे आमी काजाराच्या साक्रामेंतान आमी भास दिता सुखान तशें दुखान एकामेकाच्या सुखान दुखान वांटो घेवंक एकामेकाक सांगात दिवंक मरो पर्यान एकामेकाचो मोग करूंक होच कायदो आमी आमच्या जिवितान पाडूंक जाय. तर मोगाळ बाबडीनो पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबान मागणी आसूंक जाय. जेन्ना कुटुंबान मागणी आसता आमचे कुटुंब बरे भाशेन चलतात. दुसरे सुवातेर आमी एकामेकाचो मोग करुया. एकामेकाक वेळ दिवया. जावं भुरग्यांनी आवय बापायक जावं आवय बापायनी भुरग्यांक वेळ दिवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमी एकामेकाचो मोग करुया. आनी मोग करून केरीत भाशेन आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तत्वांनी बऱ्या गुणांनी वाडोवंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. पोवीस सोबेच्या फुडाऱ्यांनी लग्न संस्कार जोडूंक तयार जातात तांकां आपले शिकोवणे वरवीं कोश्टा संतसान एकामेकाक विस्वाशी रावूंक आनी हो संस्कार देवानूच घडला हे ताचे गोट मोतीन घालूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दर एका गो बायलेन एकामेकाच्या आदारान आपापल्या जिविताची आकारणी करून देव दिता तें भुरग्याचें देणें स्विकारूंक आनी कुटूंब
मिनोतीन बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. हे त्रेसेन भेटोयता आल्फ्रेड डिसूजा, ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर सुबाम आशिर्वाद पडूंक आनी तांचे आवडे बाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन फावो जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगेपणान जे आमकां कितें मागूंक जाय बागयोन तांतुनीचे मजतीन देवा मुखार मागुया. बू मोगाळ बापा, दुयेंनी आमची मागणी आयकून घे आनी लग्न संस्कारा वरवीं आमी सगल्यांनी तुजो मोग करूंक, आमच्या भुरग्यांक बरी देखीन वाडोवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान तुका पुरगोटूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करूया C14 पेज नंबर 34. C14. मोर्चा भावबडिनो मोर्चा तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलेंचा बुडमागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेव. गो बू कोणवाड्या बापा, आंतून तुझ्या भक्तांक भेटलेल्या दिसा सुमयार तुझें नांव वाखाणूक आनी तुका दिनवासूक ही दानां तुजे वेदीचेर आमी दवरताव. तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन न्हूच आमची दानां पूण आमकांच बदलून तुज्या भक्ताच्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत तुजे वाखाणणेचें बलिदान जायशें कर. हे आमी मागताव तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आदोन तुज्या भक्तांच्या मनाक हो दीस समोरमूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजळयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त गियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करारचें रगत पातकांचे भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good for go to ya. Gesù melo, Gesù живот sala, Gesù novia dietolo, Gesù melo, Gesù живот sala, Gesù novia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची खास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची करून रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा
सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवोन सुजे भागिवोन आंतोन भागिवोन दोरमृता आनी सोर काळी तुका मानुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन वत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता शासनाच्या शासना सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी तुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी जेजूक शोक वेताना गायन करुया D47 पेज नंबर 75 D47 Sui primo vostra, Tui devashi rasa, Sui primo vostra,
și rasa. Sui primul vosta, tu-i Deva și rasa. Sui primul vosta, tu-i Deva și rasa. Eptai che la recita, și să-și amogat și să am cedat o spun, anul ani vor te pun. Ectai che la recita, acat și să-și amogat și să am cedat o spun, anul ani vor te pun. Tu-i Deva și rasa, sui primul vosta, tu-i Deva și rasa. Sui primul vosta, tu-i Deva și rasa, sui primul vosta, tu-i Deva și rasa. 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 Și via Deva și vira, ca somul am și-a cansat, purgorea monar și priti ega mega și. Și via Deva și vira, ca somul am și-a cansat, purgorea monar și priti ega mega și. Sui primul vosta, tu-i Deva și rasa. 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 Sui primul vosta, tu-i Deva și rasa.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आतून तुझ्या भोगताच्या दिसाक तुवें आमच्या ओतम्याक दिलाय त्या पोसणा वरवीं आमचे मोहिमेवंत आस्काराच्या पावलांनी चलूंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी सासणाची चडवण चडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. ह्या म्हयन्याचे 24 तारखेर मुंगडार पडटा. त्या दिसाक भागयोन जोआ बातिस्ताची परब. त्या दिसाक सांजे वेळार सिओली सांत जोआची समिती इगोर्जे फुडल्यान एक समारंभ करता. देखून त्या दिसाक इगोर्जेन सांजेचे 4:30 वाजताचे मीस आसचें ना, पूण आमी सकाळीं आनीक एक मीस वाडयलां. आनी त्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी पयले मीस 5:30 वाजता, दुसरे मीस 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान, तिसरे मीस 8 वाजता आनी चवथे मीस 9:30 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचें ना. कोणाकूय मिसाचे इंतेसां भेटूंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा. मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. तुमची कुमसारां आयकूंक हायसीन आसतलो. मिसा चलता आसतना आनी मिसा भायर देखून तो कुमसो धरीन हाजीर आसतलो. तशेंच सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करतली शुक्रार पर्यंत. तशेंच फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करतलो. त्रेजनाच्या सगळ्या दिसांनी तुमी तांचेशी वेचे. जुनाचे 13वेर शुक्रार भागयोन आंतोनीचे परबेचो दीस. त्या दिसाक सांजे 4:30 वरांच्या मिसा उपरांत भागयोन आंतोनीची इमाज आमी सिओलचे आख्खे फिरगोशेन भोंवडायतल्या. खंयच्यान वेतेली हाची बारीकसाण वॉट्सॅपाचेर धाडटल्या. जुनाचे 14वेर सोनवार भागयोन आंतोनीच्या त्रेजनाचो निमाणो दीस. सदांची परी सकाळीं आनी सांजे मिसा उपरांत वेस आसतलें सांजेच्या 6 वरांचेर. त्या दिसाक सांजे 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आसचें ना. जुनाचे 15वेर भागयोन आंतोनीचे परबेचो दीस. मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 5:30 वाजता, 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8:30 वाजता आनी दोबाचीक मीस 10 वाजता. परबे दिसाक सांजे वेळार मीस आसचें ना. भागयोन आंतोनीचे परबे दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव संवसारांत आसतना बरोयणार आनी डायरेक्टर प्रिन्स जेकब. तो जातलो आमचे इगोर्जेच्या कंपाउंडार सांजेच्या 7:15 वाजता. टिकेटी इगोर्जेच्या आदराक मेळटल्यो. इगोर्जेक तुमी येता तेन्ना मोर्यादीचें न्हेसोन घालून येवचें. इगोर्ज एक फॅशन शो हो एक फॅशन परेड करपाचो जागो न्हय. देवाच्या घराक मान रेस्पेत आसा आनी दुसऱ्या फुडल्यान तुमी रेस्पेतान भोवंक जाय. हाका लागून जेन्ना तुमी इगोर्जेक येतना बरे भाशेन न्हेसोन येवचें. कालच्या दिसाक सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सवय आनी आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन
पेटोय मोजे काडीस प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीस तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता हांव. भाग्योन आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्के आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरसूक त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून दी. ओंचोऱ्यांच्या बागयोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उतोडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमनासतना विनोती कर. आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया. U25 पेज 243. U25.